बेतूलच्या खानागिनी दर्यादेगे वयली संरक्षण वणत कोसळ्ळ्या आनी ताका लागून दर्यादेग व्हांवून गेल्या। बेरेस्तारा बेतला गेल्ल्या उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान ह्या सुवातेची पळोवणी केली। तशेंच जाता तितले बेगीन ही संरक्षण वणत बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें थळावा आमदार एल्टन डिकॉस्टान सांगलें। आज नाकेरी बेतूल पंचायत सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच गांवचे सगळे आमचे मानेस्त आणि आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर आज आमच्या नाकेरी बेतूल पंचायतीक विजीट केले। पहिले बेतूल एरिया आणि आता कानागिनी आणि जे प्रश्न लोकांले आसा ते सुटावे करपाक बाब शिरोडकरान मिनिस्टरान आमकां उतर दिला, आश्वासन दिला की आता कानागिनी बीच आणि मागीर कॅमेरा गुडाई ही आखी फूल आमगेलो स्ट्रेट वो आखो रिटेनिंग वॉल कोसळून गेला आणि इट इज ऑलमोस्ट टेकन 8 to 10 meters land from the which is was there, land has been taken in the ocean. So आम्ही मागला की रिटेनिंग वॉल बांधता। सो मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की विदिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हे आमची रिटेनिंग वॉल कंप्लीट जातली। तशेंच भायल्योय वस्तू आसा रिवर सायड इन बेतूल ह्योय काबार जातल्यो, काम जातलें हातीन आनी कंप्लीट जातलें। सो हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक अर्जांत देव बरें करूं म्हणटा पंचायतीक आनी आख्या आमच्या गांव